महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर शिरोडेच्यान वेंचणूक लढोवपाचो ना। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकराक आजुनय आस्त आसा। ते खातीर तो अर्जांव दिता। फाटल्या दिसांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी गोंयांत आयिल्लो। त्या वेळार दीपकान ताका शिरोडेच्यान वेंचणूक लढोवपा ना अशें फोनाचेर उतर दिल्लें। विनय तेंडुलकरान सांगिल्लो किस्सो हो हालींचो। मनोहर पर्रीकाराच्या मरणा उपरांत नवें सरकार घडोवपा खातीर वाटाघाटी चलताल्यो। त्या वेळार सुदीन ढवळीकराचें मंत्रीपद पाडसार आशिल्लें। नितीन गडकरी आनी सुदीन ढवळीकरा मदीं भासाभास चलताली। निमणे गडकऱ्याचें आनी दीपक ढवळीकराचें फोनाचेर उलोवप जालें आनी तडजोड जाली। तेन्ना दीपकान शिरोडेच्यान वेंचणूक लढोवचो ना अशें उतर गडकऱ्याक दिल्लें अशें तेंडुलकर सांगता। नवीन मंत्रिमंडळ घडोवपाचें आशिल्लें त्या दिसा रातचे सुदीन ढवळीकर आमच्या नेत्या कडेन आयिल्ले। आमचे PWD मिनिस्टर म्हणपाक लागले की दीपक फाटीं घेवपाक तयार ना। त्या वेळाचेर आमचे गडकरी आमचे नेते हेंच्यांनी म्हटलें की ताका फोन लावन पळय। ते म्हणपाक ते पयस आसा नाल्यार फोन लावन पळय आपल्या कडेन दी म्हणून। सुदीन ढवळीकरान आपल्या दीपकाक फोन लायलो आनी गडकरी कडेन दिलो उलोवपाक। आनी दीपकान सुदीनान दिवच्या आदींच सांगलें की गडकरी जी म्हणटात की तुवें फाटीं घेवपाक जाय म्हणून तुजे कडेन उलोवपाक सोदता। आनी त्या वेळाचेर गडकरी तेंचे उलयले आनी तेंच्यांनी ताका सांगलें की तुवें ह्या इलेक्शनाक उबें रावपाक ना, आमी युती म्हणून वचपाक जाय। आनी त्या वेळाचेर तेणें मान्य केलें आपूण रावचो ना म्हणून। बाकीच्यो कितें घडपाच्यो आशिल्ल्यो गोश्टी त्या एका उतराचेर सगल्यो गोश्टी थारायल्यो आनी घडल्यो। एक राती भितर कितें जालें परिवर्तन तें म्हाका खबर ना, पण म्हाका आजुनय पूर्ण खात्री आसा की मोगो पक्षाचे दीपक ढवळीकर निवडणुकीक उबे रावचे ना, युतीचो धर्म पाळटले आनी ह्या सरकारा बरोबर रावतले अशें म्हाका दिसता। अजून उमेदवारी अर्ज भरपाची प्रक्रियाच सुरू जावंक ना। तशेंच भरिल्ले अर्जय फाटीं घेवपाची निमणी तारीख 8 एप्रील। म्हणटकीर दीपकान अर्ज भरलो जाल्यार 8 एप्रील मेरेन वाट पळोव येता अशें विनय तेंडुलकर म्हणटा। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब।